गुणे काणकोणचे सरकारी मुळे शाळेतल्या लोकेश वेळीप ह्या 7 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर घसरगुंडी पडून तेका मरण येयलें। सरकार ह्या गरीब भुरग्याच्या जिवाकडेन खेळ्ळां असो आरोप करत जिल्लो परिषद वांगडी खुशाली वेळीपान त्या भुरग्याच्या मरणाची चौकशी करची अशी सरकाराकडे मागला। 15 दीस जाले शाळेमुखार हाडून दवरलेली हीच ती लोखणाची घसरगुंडी। बिरेस्तार दिसा भुरगीं खेळटा आसतना ही घसरगुंडी आंगार पडिल्ल्यान ताचे पोंदा चिड्डून लोकेशाक मरण आयलें। झाडाक बांदून दवरिल्ले घसरगुंडीची दोरी खंयच्या तरी भुरग्यान सोडयल्ली अशें सांगतात, पूण ही सरकाराची घाळपणां अशें लोकांचें म्हणणें। आवय बापूय नाशिल्लो बारशेचो भुरगो आपले भयणीगेर रावतालो। सरकारान कळाव लायनासतना ताच्या मरणाचें कारण सोदून काडून जबाबदार आशिल्ल्यांक ख्यास्त दिवची अशी मागणी खुशाली वेळीपान केल्या, नाजाल्यार पालकांक घेवन रस्त्यार देंवतलो अशें तो म्हणटा। इस्कॉल सुटल्यानंतर भुरगीं खेळटाले, खेळपाक गेले, ल्हान भुरगे चवथीचो भुरगो, तेन्ना ते इंस्ट्रुमेंट जो खेळपाचो इंस्ट्रुमेंट कोणें हाडलो तो खबर ना, तेजेर सरकारान चवकशी करची। आनी हो भुरगो तेजो आवय बापूय ना आनी बार्शी गांवचो तो, तेणें भयणीगेर दवरलो, कोण ना तेजो, एक भाव आनी एक भयण। आनी ह्या गरीब भुरग्याक जे संत जालो ते पळय दूख भोगता आनी ह्या भुरग्याचे कशें जावपाक कोण कारणीभूत हेजी सरकारान चवकशी करची। आनी ते इंस्ट्रुमेंट कोणें हाडून दवरलो ही बेजबाबदारपणान हाडून दवरप आनी भुरग्याचो जीव वचप ही कोणाची जबाबदारी। कोणी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची निश्काळजीपणां हो सरळ दोळ्यां आमकां दिसता। आमी ताका सोडची ना, तेन्ना ह्या भुरग्याक न्याय मेळपाक आमी रस्त्यार येवपाची तयार आसा। ताची निश्काळजीपणां जावन आसा हो इंस्ट्रुमेंट कोणें हाडून दवरलो आनी कित्याक दवरलो, हे 15 दीस कित्याक असो उरलो शाळे मुखार, ते भुरगीं खेळटा ती भुरग्यांच्या जिवाचे खेळटा आसताले सरकार। काणकोणच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राव।